कोविड दुयेंताचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गोंय सरकारान कांय अटी घालून राज्या खातीर नवो SOP जाहीर केला. मात गोंयांतले चडशे पंचायती सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया विरोधान गेल्यात. पंचायत वाठारांत आशिल्ले सगळे मांड बंद दवरून पंचायत वाठारांत लॉकडावन जाहीर केला. ताका सरकारान मान्यताय दिल्ली ना. पंचायतीक लॉकडावन करपाक कांय आमदारांचोय तेंको आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा. सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया विरोधान वचोन पंचायत वाठार लॉकडावन करपाचो निर्णय घेतला तो चुकीचो आसा. लोकांचेर जबरदस्ती करप योग्य न्हय. अशें केल्यार लोक आबूज जावन सामान घेवपा खातीर मांडाचेर गर्दी करतले आनी ताचो परिणाम वायट जातलो. कोविड दुयेंताचो आंकडो हाताभायर वतलो अशें मुखेलमंत्री म्हणटा. जांणी लॉकडावन केला आनी जे करपाचे आसात त्या पंचायत आनी आमदारांनी तांच्या वाठारांत लॉकडावन करच्या पयलीं हाचेर विचार करचो असो सल्लो मुखेलमंत्री सावंत हांणी तांकां दिला. सगळ्या लोकांच्यो भावना कन्सिडर करून आनी वाडटे पॅन्डमीक हाचो सगळ्याचो विचार करून नॉन एसेन्शियल शॉप्स आसा पळय न्ही ती सगळी बंद दवरची, एसेन्शियल सगळी चालू दवरची आनी रेस्टॉरंट जी आसा तेची होम डिलिव्हरी म्हणजे तेजे किचन जे आसा ते चालू उरचे वचप ना तेजी होम डिलिव्हरीचे बाबतीत चालू दवरचे दिसता. एकंदर सगळी कंडिशन पळोवन प्रत्येक जाण लॉकडावन करता पळय न्ही हांच्यांनी आमी जेन्ना म्हणटा लॉकडावन तेन्ना एसेन्शियल गजाली थंयसर चालू उरपाक जाय हाची खबरदारी घेवपाची गरज आसा. एसेन्शियल गजाली जर हे लोक बंद करपाक लागले जाल्यार चड पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट करतली. म्हाजी सगळी पंचायत आनी सगळ्या मुन्सिपाल्टीक म्हाजें मागणें आसा तेंच्या कडेन आनी तांकां सांगणें आसा तांकां की तेंच्यांनी एसेन्शियल गजाली 100% चालू दवरात, नाजाल्यार तुमी त्रासान पडटले आनी लोकांकूय त्रासान उडयतले. लोक पॅनीक जावन खरेदी करपाक येतले. त्या खातीर गव्हर्मेंटान जी ऑर्डर काडल्या एसेन्शियल चालू आसपाक जाय तितक्योय गजाली त्या पंचायतीन आनी मुन्सिपाल्टीन चालू उरपाची गरज आसा. दुसरी गजाल, काही ग्रामपंचायती अननेसेसरी काही भितर आमदारूय इनवॉल्व आहात. पूर्णतः लोकांक धाडिनात, लोकांक खंयसर कामां वचोंक दिनात, हें चलचें ना. कारण बरेचशे जाण गव्हर्मेंट म्हणजे हॉस्पिटलांनी प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी काम करतात. तेंच्यांनी जर येवन काम केलें ना जाल्यार पॅन्डमीक हँडल करूं शकचे ना. बरेच जाण फार्मास्युटिकल्स कंपनीन काम करता. आमी हें लक्षांत घेवपाक जाय, पॅन्डमीक जर कंट्रोल करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीची सगळ्या लोकांची गरज आसा तेंच्यांनी काम करपाक जाय. तुमी लॉकडावन केलें म्हणजे लोकांक घरा भायर सरो नाकात. हें तुमी जेंकां आमी पयलीं पासूनच्यान हांव सांगता जेची गरज ना तेंच्यांनी घरा भायर सरचें न्ही. पण जेची खरीच गरज आसा पॅन्डमिकान काम जेंच्यांनी करपाक जाय तेंच्यांनी घरा भायर सरपाकूच जाय. ओके, त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या ग्रामपंचायत आनी सगळ्या मुन्सिपाल्टीक आसतले की गव्हर्मेंटान जी ऑर्डर काडलेली आसा ताका जाय एडिशनल आयज रेस्ट्रिक्शन जी घातल्या ती फॉलो करची. वेगळ्या लॉकडावनाची आनी हेच्या व्यतिरिक्त गरज लागची ना वेगळ्या लॉकडावन करपाची. आमी पयलीं दिसाच्यान सांगतात घरा भायरूच सरूं नाकात म्हणून. आतां पुलीस जर अननेसेसरी आडोवंक लागले जाल्यार पुलीस परत हॅरेसमेंट करता म्हणटा. म्हणजे तें आमकां करपाक लावचें पडटलें.